फ्रेंड्स इथे आता मेले मुगे युनिफॉर्म घेवपा पावले मुगे स्कूल के साथ या. सो फ्रेंड्स आता मेले अनायरा स्कूल आणि आता रावता आम्ही युनिफॉर्म इश्यू करपाक. अनायरा युनिफॉर्म घेऊन वयता. अरे अनायरा दाखय युनिफॉर्म दाखय. येशा अनायरा घेऊन गेले आपणागे युनिफॉर्म. हॅपी ते आता पण हाल युनिफॉर्म न्यू युनिफॉर्म घालून वचपा जाय. एक्साइटेड हांव लागता आता मोयताय हो मोयताय. ओके मामा रावता आसले ना रे. The next day. हाय ग्रेस फॅमिली, कशा आहात तुम्ही सगळी? समजता तुमी सगळी बरी हाय मोर. सचे आता आमगे ब्रेकफास्ट करता. आज हांव तुमकां न्यू युनिफॉर्म घातले सो तुम दाखयता. ओके घाल पटली बाय. आणि याचंय अनायरागे न्यू युनिफॉर्म नेसले ना रे. हय बस तुका युनिफॉर्म. हय चल जॅकेट घाल. हाटला तुगे केसो दिश्टी पडटाय. दिश्टी पडना रे तो हे हा तेका ISN. सो हेचोय अनायरा रेडी स्कूल. हय सारखे बेस्ट तो आनो न्यू युनिफॉर्मान. हय लंडन स्कूल अशें. ओके चल किशू घे प्रेयर कर. बॅग घेवन यो चल. टाइम जालो तुगेलो. Much later. हाय ग्रेस फॅमिली, कशें तुमी सगळीं? समजता तुमी सगळीं बरी हाय म्हूण आनी आमी बी सगळीं बरी हाय. आनी आयज सकाळचो म्हाका सारको ब्लॉग करपा मेळना. सारकें बिजी उरलें. आतां हांव डायरेक्ट येचोय तुमकां मेळटा किचनाक. ओके सो आयज हांव करतलें चिकन. आणि चिकन हांव कोता आयज कर्ड चिकन, दही चिकन. ओके सो हांव तुमकां दाखयता इन अ इजी वे. ओके चड हायफाय न्हू, सारकी सिंपल इजी रेसिपी दही चिकन. ओके सो हांव दाखयता. चिकन हांव क्लीन कोता बेगीन दाखयता तुमकां. सो हांवें घेयला 1 kg चिकन. ओके बरें क्लीन केलां, वॉश केलां. आनी आतां हितून घालता सॉल्ट. टर्मरिक, cumin powder, coriander powder, ginger garlic paste. Ingredients no mention kotole description ache. Okay, pepper powder, आणि it's a curd बरे बीट कराय. ओके टाशनु पहिले लंप्स तो ना काय बरे बीट कराय. कर्ड कितें दही चिकन. सो आमकां कर्ड घालपा जाय. ओके आणि हांव घातले हांव न्हू रेड चिली पेस्ट घायना. तुम रेड चिली पेस्ट घालाय. बट इन्स्टेड ऑफ रेड चिली पेस्ट हांव लायक थोडो एक्स्ट्रा गरम मसाला घातले. मात चोडी स्पायसी नाका बिकॉज अनायरा खायना न्हू तेका लागून. सो हांव गरम मसाला घाता. हांव 2 भाशेन गरम मसाला घाता. एक मातशें स्पायसी हा आणि एक मातशें नॉन स्पायसी आसता. ओके सो तुमगे टेस्टा प्रमाणे गरम मसाला घालाय. आता हांवें सगळें चिकन मिक्स करता. ओके
आख्खे मसालास. सो हेचो हांवें चिकन बरें मिक्स केलें आख्खे मसालास आनी आतां हांव तें मॅरिनेशन करून दवरतलें एक 30 मिनट्स. ओके, बंद करून दवरता एक 30 मिनट्स आनी हे मॅरिनेट जात म्हळ्यार हांव आतां रेडी करुया आमगेले फोंड मारपाचें ऑनियन बी सगळें दाखयता तुमकां. सो हांवें कायलीं घायलां ते बे लीफ घायले 2 बे लीफ, सिनेमन घायला 1 आनी क्लोव्स घायले 4 आनी इलायची घायले 4 आनी तितून हांवें कट करून घायला ऑनियन 2 ऑनियन कट करून घायले. हांवें ऑयल आनी घी घायल्या थोडीशी 1 टेबल स्पून ऑयल जाल्या हांवें 1 टीस्पून घी घायल्या. घी घायल्यान मातसो बरो टेस्ट येता. तो हांव थोडीशी घी घालता चिकनाक. सो आतां हांव भाजीता ऑनियन. ओके, बरो मातशें अशें करून ब्रावन जावपा जाय तो. सो ऑनियन असे बरो भाजला. आतां घालता हितून हांवें मॅरिनेट करपा दवरला तें चिकन. मॅरिनेट करपा दवरला तें चिकन घालता सगळें. आतां हितून घालता कोथमीर, 1 चिली. तुमी सुबेज घाला एज पर युअर टेस्ट. तुमकां कितू स्पायस जाय तें हांव हितू घालता. आनी हितून हांव घालता कस्तुरी मेथी. ओके, कस्तुरी मेथी आनी आतां मिक्स करता. आनी आतां हांव घालता हेचें मसाल्या उदक उरलोलें तें घालता 1/2 कप. तुमकां न्हू उदक नाका लायक ग्रेवी करपा नाका जाल्यार उदक घायनाकाय थोडेशें घायल्यार जाता आनी बंद करून दवरया. ते आपशी ते चिकना बरें ज्युसी जाके उदक भायर सुटोता. ओके, सो म्हाका ग्रेवी जाय ताका लागून हांवें 1/2 कप उदक घायलां. आनी आतां हांव सॉल्ट चॅक करतलें म्हाका हितून आनी सॉल्ट घालपा जाय जाल्यार. सो येस, म्हाका थोडेशें सॉल्ट जाय. हांव सॉल्ट घालता. मिक्स करता. आनी हांव आतां बंद करता आनी मिडियम फ्लेमीचे 20 मिनट्स पुरेश्यो. बट तुमी चॅक करा. ओके, मोद मोदें चॅक कराय चिकन जालां जालना तें. सो आतां हांवें बंद करता आनी मागीर मोद मोदें चॅक करतलें दाखयता तुमकां. ओके,
सो आता हांवें ओपन कोता आनी चोय जाल मुगेलें चिकन बरें जाल सारकें ओके आनी आतां हेजेर इल्लीशी कोथमीर स्प्रिंकल कोतालें ओके सो जालें चोय रेडी मुगेलें चिकन आनी हेंचोय जाल मुगेलें दही चिकन बरें जाल सारकें यम्मी वास बरो सुटोला सारको चिकन यम ट्राय करा हें चिकन तुमगे भुरग्यां लायक जातोलें ओके चड स्पायसी केलो नाय बिकॉज हांवें हितूनच चिली पावडर बी घायला ना ओन्ली गरम मसाला घायला आनी सारकें यम दही चिकन ट्राय कराय आनी म्हाका कमेंटा सांगाय मुगे आयजचें दही चिकन केस जालें ओके यमी 2 hours later. बेल माता ओपन करियो ओपन कर हाय दीदी मरे ते मामा कोण येला कॅश गेले स्कूल बर गेले आणि युनिफॉर्म घान युनिफॉर्म बरं हा बरी कम्फर्टेबल बेस्ट हा ओय बरें दिसलें युनिफॉर्म घान न्यू ओय बरें सो तू युनिफॉर्म घान रे ओय सगळीं भुरगीं घान येयल्ली ओय बेस्ट दिसत ही ओय चल आज चेंज कर बॅग घे रुमांत चल आणि प्रोजेक्ट जालो ते कितें आहलो ना रे तुगे आयज ओय फिश केले दाखय तुका दाखव आसी माय दाखय हेंचे पोत लांबून हाडटी ओय चल चल टायर्ड जाल मग तोंडारू कटाच येयल्या ओय 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 आन्सर फकत ओय चल चेंज कर तोंडाचें उदक मार ओके सो हेंचें केलें अनायरा गेली प्लेट रेडी आयज बरेंशें केलें तें काय प्लेटींग रायस आनी अशें करून चिकन दही चिकन ओके सो चल या आनी हेच येयलें अनायरा जेवपाक ओय आयज कितें केलें रे मामा न्हू यम्मी आज रायस आणि एकच ग मामा हें हांवें कितें सांगू कितें सांग लायक कितेंच दिसत तुका चिकन करी अशी ओय बट कितें घायलें तुवें आयज स्पेशल ग्रीन कोथमीर अशी ओय कसुरी मेथी ती ओय कोथमिरी हा बट आयज केलें दही चिकन दही चिकन हय ओके सो हांव तुका पयलीं टेस्ट दिता मागीर तुजें ओके ओके यम्मी यम्मी कड घाल तुका ओय दही म्हणो कितें कड ओके बोन पीस ओके चिकन आतां म्हाका सांग टेस्ट कर आनी केस जालें तें मुगेलें ओके आयल्या हॉट आहा अशें फुगत फेल्लें लायता आनी हेचो अनायरा गरम आसत न्हू पयलें फुगोता ओके वाव मामा बेस्ट हा ओके हा तोंडा तूं हा पयल्यार मागीर सांग बेस्ट हा रे बेस्ट चल जी आतां ओके एन्जॉय कर सारकें बेस्ट हा सारकें चड बेस्ट दही चिकन सांग फ्रेंड्सांक ट्राय कराय मग ट्राय कराय सारकें बेस्ट हा चल जी ओके ओके बाय बाय 5 hours later. हाय फ्रेंड्स कशे आहे तुम्ही सात आमचून मेळटा इवनिंग टाइम ओके सात दाडा येयलो कामासान दाडा नाळ्या पिझ्झा चल ओपन करूया मरे हय चल कर आज ओपन कसो कर हाडा पिझ्झा सेम हांवें ताका सांगलो मरे दुसरी हाड म्हणून आसती ओके सो आतां आमी ती एर फ्रायरांक घाताय आनी गरम कोताय यो अनायरा पिझ्झा घाल थंड जाल ती दाडा दोंगरार येता म्हळ्यार ती थंड जाता न्हू रे हय स्लो घाल एर फ्रायर बऱ्या पडला आमकां न्हू रे
पिझ्झा गरम बी करतो हय ओके आतां आमी आमगेले एअर फ्रायरान घालया आनी गरम करुया सोया ते न्हू ते गरम जाल म्हणटरी ओके सो ते पळय खाता आमी हे गरम जाल म्हणटरी ते ओके आनी आलू रे आलू भिजोन दीस ना आयो न्हिदो म्हणा ती कळ्ळें हय तेगे शीत मागीर रातीको न्हिदो दिना आमकां घांस माता चिमट काडटा ओय तो गाणो सोसादा जिरास पकालो मा न्हू कितको आयकुते तेका बेबी 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 भाशी करते हय बेबी भाशी कोत्ते आनी मागीर न्हिदोत ते खा आमगे कार्टून सारको ओके चल मामान केलो गरम चोय जाली पिझ्झा गरम आनी चोय जाली मुगे आनी आसली गेली कॉफी सो लेट्स गो लेट्स गो डाडा कित कोता दाडा वसना ओके चलया टीव्ही चोयताय आमी आत कोतायचे पिझ्झा पार्टी चलया दाडा व्लॉग चोयता दाडा व्लॉग चोयता पिझ्झा आला आमी पिझ्झा पार्टी कोताय अचे व्लॉग चलता तर घे रे तर सो हिंगा अलिया मिसिंग हा अरे ठीक आहे आलो न्हिदलो हा अलिया इज स्लीपिंग सो चल आमी पिझ्झा खाताय आनी मागीर मेळटाय तुमकां ओके सो आयज एक्चुअली शॉर्ट्स करपा हा चोया तेगे शॉर्ट्स लायक कोराय सबस्क्रायब कोराय आनी शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्स आनी फॅमिलीक सांग रे आमगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय मो रुको जरा ओके. सबर करो ओके हा हा थँक्यू तुमकां कोण आमगे चॅनला न्यू सबस्क्रायब केलाय तांकां आनी कोण आमगे चॅनल सबस्क्रायब केलं तांकांय बी थँक्यू आनी केलें ना जाल्यार प्लीज कोराय ओके चलात हाता ब्रेक जालो सगळी तूच हाशी म्हाका आनी आलू दर बोर नको चवडो ओके फ्रेंड्स आमी आतां हाताय आनी मागीर मेळटाय बाय